की पळय तुम्ही रेस मागोस म्हणून सगळे बोब मारता माझ्या नावान ते हांवें दिवंक ना परमिशन. जे त्यांनी दिले तेकाच विचारा तुम्ही. आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे सगळे वयता आणि व्हिडिओ सिटीजन जर्नलिस्ट झाले सगळीकडे. आणि मेन म्हणजे ते सिटीजन जर्नलिस्ट जे झाल्या ते सिटीजन जर्नलिस्ट जे बोबो मारता ते सगळे मारपाक हरकत ना, पण फॅक्च्युअली करेक्ट असूंक जाय न्ही. फॅक्च्युअली करेक्ट पयर हांव अमित पाटकर कडेन उलयलो आनी तांकां सांगलें बाबा म्हाजें कांय संबंदीत ना, पूण कित्याक IPP कडे सेक्शन 43 अंडर ते परमिशन दिवं शकता. हाय टाउन प्लॅनिंगाचो संबंदीत ना विशय ना, पण कित्याक सरकारान जे परमिशन दिलें दॅट हॅज टू बी ऑनर्ड. पण त्याचबरोबर ते खंयी कोण गेलो परमिशन असताना बी जर तुम्ही जर ताका आडोवपाक लागले ते योग्य ना, पण त्यांचो अधिकार हा. म्हाका काय इंटरेस्ट ना पर्सनल. जेन्ना मंगलम सारखे कंपनी व्हडली कंपनीचे हांव बंद करूं शकता, तर आनी भुतानी आनी कोणाक बंद करपाक कितलो वेळ लागतलो. पण कितें आहा की कोणी तरी पत्र व्यवहार तरी करूंक जाय न्ही. पत्रच कोण दिना, सगळे उलयता पण पत्र दी म्हणून सांगल्यार कोण पत्र दिवपाक तयार ना. एक स्टेटमेंट कर म्हणून हांवें ताका विनंती केली, बाबा पत्र दी कितें आहा तें. मागीर पत्राचेर हांव लक्ष घालून डिसिजन घेवं शकता. पण स्ट्रिक्ट हा. परत सांगता रेस मागो व्हिडिओ मागीर व्हायरल जाता. अरे व्हिडिओ व्हायरल जाता अशें दाखयता की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान केला आनी कोणी. आणि हे सगळे जे रेस मागोस आनी कितें ते चल्लां ते घातले कोणाची जमीन पयली आशिल्ली खबर आहा न्ही तुमकां, पयली म्हणून म्हणटा.